आता खबर विस्तारान नागरिकत्व कायद्याक लागून देशाक एका पयशाचें सुद्धा लुकसाण जावपाचें ना। ह्या संदर्भात आंदोलन करपाक जे कोण प्रवृत्त करता ते देशांत अशांती पसरतात। ह्या कायद्याक लागून देशांतल्या नागरिकांचे कसलेच लुकसाण जावपाचें ना अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलां। RDX स्कोर ब्युरो रिपोर्ट। सिटीजन अमेंडमेंट बिलाक ह्या देशाच्या खंयच्याच एका एक पयशाचे किंवा कसलेच नुकसान ना। सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट जाला जे आम्ही जेन्ना पार्टिशन ह्या देशाचे पार्टिशन जाले त्या वेळेन जे आमचे लोक थंय गेल्ले आणि खास करून जे मायनॉरिटी थंय आशिल्ले कारण पाकिस्तान आपले राज्य धार्मिक राज्य घोषित केले आणि थंय जे मायनॉरिटी जवळ 33% आशिल्ले ते आज 7% आसात। म्हणजे खंय गेले कशें जाले असो अत्याचार थंयच्यान सहन करून ते अत्याचार सहन करून येवन आज भारतांत कितले तेवूच लोक रावतात। तांकां सिटीजनशीप नाशिल्ले कारणान तांकां सुविधा ह्या लोकांचे मेळनात आणि ते शरणार्थी आसात। आमी परकी लोकांक घेतले पण आमचेच लोक जेन्ना आमच्या देशांत येतात तांची जबाबदारी आमी घेवंक जाय आणि हे काँग्रेसीन सुद्दां कांय वर्सांक डिमांड केल्ले आशिल्ले तांकां सिटीजनशीप दिवंक जाय म्हणून आनी ते आमी इम्प्लिमेंट करतात। तातूंतल्यान हांगसरल्या खंयच्याच आता ह्या हातूंतल्यान ख्रिश्चन हिंदू पारसी सीख हे सगळे आसात कारण ते तो नाद हाल अपेक्षा थंय भोगतात। ताका लागून जे कोण हांगा आयले तांकां जे ऑलरेडी आसात नवे येवपाना ते तांकां सिटीजनशीप दिवपाची परंतु हांगसरल्या मुसलमानाचें नांव कित्याक ना। भारतीय जनता पार्टी किंवा आमचो देश सदांच सेक्युलर रावला कारण हे जे लोक थंय मेजॉरिटी आसात तांचेर अत्याचार जावना जाल्यार अत्याचार मायनॉरिटीचेर आणि त्यामुळे जे मायनॉरिटीचे अत्याचार जाल्यात तांकां आमी सांबाळून घेतात। हातून तांकां फार पयशांची ताणें जाल्यार उरफाटें आमकां सपोर्ट करूं ह्या बिलाक सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लो परंतु तांकां खास्त एकट्यान खरपिता कडेन अशी तांची परिस्थिती जाल्या आणि त्यामुळे तांणी कसलीच चिंता करूंक जायना। हे कोण जे फूस लायतात किंवा हे आंदोलन प्रवृत्त करतात तांणी लक्षांत दवरचें आणि लोकांनी लक्षांत घेवचें की हे फक्त ह्या देशांत अराजकता माजोवपाक खंय तरी काम करतात तांणी करचें न्ही। ह्या सिटीजन अमेंडमेंट बिलान खंयच्याच देशाच्या नागरिकाचे एक ते 2 पैशाचे नुकसान ना। फक्त आमचो एक हे म्हणून आमची एक संस्कृती म्हणून या भायरसून ज्या मायनॉरिटी येयल्या तांकां लोकांक संरक्षण दिवपा खातीर बील आसा ते त्या खातीर NCR जोडटा। NCR म्हणजे नॅशनल सिटीजन रजिस्टर जो आसा त्या बील अजून येवना ताजेर सरकार विचार करतली करप ना करतली विचार करतली पूण ते हाका जोडून मागीर तुमकां हांगा येवपाचे पुरावे दिवचे पडटले आणि कितें दिवचे पडटले अशें लोकांक भंय घालून तांकां आंदोलनात सहभागी करून घेतात। जनते कडेन विनंती आसा की ताणी खरोखर विचार करचो आणि हे जे बील आसा हे बील ह्या भारताची जी काय संस्कृती आहा ह्या संस्कृतीक साजेशें बील आसा। आमी खंय तरी भायले लोक आयले तांकां सुद्दां आमी शरणागती दिल्ली आसा तांकां खंय तरी ते शरण आयले तांकां आमी मदत दिल्ली आसा ही भारताची परंपरा आसा।